Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. बाब नितीन गडकरी जेन्ना गोंया आयले तेन्ना अशें फायलीचेर कळटा की हे पर्टिक्युलर सेक्शन ऑन स्टिल्ट्स करचें आनी करपाक ताची मान्यताय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसतली अशें ताणें आमचे PWD डिपार्टमेंटाक कळयलें. आतां म्हजे मतदारसंघाच्या लोकांक एक भंय आहा की हें जावपाक जाय आनी आमकां एक अश्युरन्स जाय. हांव सरकाराचे इंटेन्शन हातून डावट कांय करना, पूण हें जें आतां प्रेझेंटली ऑन गोईंग फिलींग चालू आहा हें जर फिलींग उरलें आनी ताजेरूच तसो रस्तो जालो जाल्यार सायडींतलो मुंगूल म्हणटा तो गांव म्हज्या मतदारसंघान जो आहा हो बुडटलो. आतां हे खेपे फ्लडींग मातशें जातलें हेंय आमकां खबर आहा, पूण सरकारान बेगीन काम करचें आनी वर्क ऑन स्टिल्ट्स तें स्टार्ट करचें. हो एक इश्यू जालो स्पीकर सर. म्हाका टुडे वी आर गोईंग फॉर मनसून. आमचो डिमांड आहा की हो स्टिल्टार येवचो म्हणून. जरी तरी हो स्टिल्टार येना जाल्यार म्हाका ते फ्लडींग जावपाचो भंय आसा. दुसरो स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्टँडींग क्रॉप्स आसा. स्टँडींग क्रॉप्स आर देर इन दॅट एरिया. म्हणचे फार्मरान रोयलोलें शेत आसा ते शेता पिके वयल्यान आतां फिलींग चलता and we are unable to do anything. I think we have to put some provisions from the government side in this third batch, speaker sir. Yes. थोडो जर आसा तो जर समज स्किल्साचेर करपा जाता जाल्यार तो करचो. तातूंतल्यान फाल्यां उदक कितें जाता खारेबांद एरिया बिरिया ती एरिया फ्लड जावपाक शकता. म्हणजे ते म्हणटा की फक्त आमी हे बांदतात कलवर्ट्स बांदतात, कलवर्ट बांदून प्रॉब्लेम सॉल्व जातले अशें तांचें म्हणणें. पूण स्टील पीपल आर एप्रिहेन्सीव आनी ताचेर खूब लिगल बॅटल जाले आनी तो डिले जाला खूब. तातूंतल्यान कितें जाल्यार सोल्युशन काडचें. Based on the petition filed by Royala Fernandez, claiming the environmentalist violation, the NGT constitutes the 10-member expert committee in June 2021 and give the direction to submit the ATR. The 10-member committee submitted the report in October 2021, recommending the 980 meters on a stilt and balance on an embankment. The NGT has now referred the matter to the Honorable High Court since there is a similar matter before the High Court. The modified scope now includes 1.2 kilometers elevated structure and which also includes the approach and remaining 1.55 kilometers on embankment. Based on the data provided by WRD, required cross drainage have been proposed so that there is no water flooding. ते स्टिल्टाचेरूच जातले कारण इट इज एन हाय कोर्ट मॉनिटर करता. My issue is over. I only want an assurance that will happen on stilts. इट इज अ स्टिल्टाचेरूच जातले. त्या खातीर 100% त्या खातीर ती कमिटी बिमिटी सगळें आमी त्या खातीर एक्सप्लेन करून सांगलें.